नमस्कार. येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन जशी जशी निवडणूक लागीं पावता तशें तशें एका मुद्द्याचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा आनी तें म्हणजे रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आतां अशें आसा की भाजपावाले म्हणटा की ते एसटी रिजर्वेशना खातीर ट्राय करता आनी पूण काल जी उटाची मिटींग जाली तातूंत तांणी सांगलां आनी वॉर्निंग दिलां की ह्या इलेक्शना म्हणसर जायना जाल्यार आमकां फेस करचें पडटलें. आतां कोइन्सिडेंटली उटानूय आशिल्ले ते भाजपावाले आशिल्ले. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आनी डिस्कस करपा खातीर आमचे बरोबर आसा दोन पॅनलिस्ट. आमचे बरोबर आसा रामकृष्ण जल्मी. ही इज आदिवासी काँग्रेस गोवा चेअरमन. ही रिप्रेझेंट्स काँग्रेस पार्टी. आणि आमच्या बरोबर आसा रुपेश कामत, BJP गोवा स्पोक्समन. सो ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर टू स्टार्ट वीथ माय क्वेश्चन गोज टू रुपेश कामत फर्स्ट की चल्लां कितें आतां हे काल जे जितले जाण आशिल्ले पळय ते सगळे जाण भाजपाचेच आमदार आशिल्ले. तेच भाजपाक धमकी दिता काय धमकी वजा सुचोवणी किंवा म्हणा की तुमी रिजर्वेशन करिना जाल्यार यू विल हॅव टू फेस अस. जो अध्यक्ष जालो तोय बी भाजपाचोच आशिल्लो. So what exactly is happening? Can you help us make some sense out of it? काल उठाची मिटींग तांची जाली. म्हाका दिसता डे 1 पासून आमी जेन्ना 2003 साली NDA गव्हर्मेंट आशिल्ले, हांगा मनोहर पर्रीकराचें सरकार आशिल्लें, तेन्ना ST स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप कम्युनिटीक तेन्ना दिलो. तेन्ना हांगा आनी वयर सेंटराक भाजपाचोच सरकार आशिल्लो. आतां फाटल्या वर्सा 2025 ऑगस्टान पार्लिमेंटान बिल पास जालें आनी तातूंत गोंयां ST खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें बिल हे पार्लिमेंटान भाजपानूच पास केलें. आनी आमकां म्हाका मुद्दम याद करून दिवंक सोदता की त्या टायमार काँग्रेसीन भरपूर प्रयत्न केलो तें बिल ब्लॉक करपाक. हे जनते फुडें हे सगळो जो घडामोड आसा ती ओपनूच आसा. आतां फाटल्या दिसांनी आमचे अध्यक्ष, आमचे CM हे सुद्दां डेलिगेशन घेवन दिल्लीक गेल्ले आनी हो फुडलो प्रोसेस जो आसा जो फुडें जावपाक जाय ताज्या खातीर बेगीन करपा खातीर हे डेलिगेशन घेवन गेल्ले आनी फॉलोअप हे चालू आसा. ही आमची पार्टीची आनी गव्हर्मेंटाची स्टेटस आसा. कालचे एज अ हातूंत what संघटन sense it makes? हय संघटन म्हणून सुचोवणी भावनूक सुचोवणीक म्हण तुमी ताका धमकी हांव दिसना. ते तांचे म्हणणे हे स्वाभावीक आसा आनी ते जावंक जाय. पूण म्हाका दिसता पार्टीचो स्टँड हो व्हेरी क्लियर आसा, ट्रान्सपरंट आसा सो फार इतले पर्यंत तरी. ओके. सो हांव तेजे पयलीं आतां रामकृष्ण जल्मी कडेन वता. युअर फर्स्ट रिएक्शन पळोवंक वचत जाल्यार ते म्हणटात तेंची भुमिका कितें तांणी सांगली. युअर फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम काँग्रेस सायड. पळय, हो जो विशय जो आसा पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन हो सोशल इश्यू आसा आनी इट्स अ कॉन्स्टिट्युशन इश्यू. ताका लागून जो आमी त्या वेळार हांव गावडा कुणबी धडगर फेडरेशन तेन्ना हांव एक्टीव आशिल्लो आनी आमी तो बरेच पयलीं पासून सादारण 81 पासून प्रोसिजर करून तो 2003 प्रोसिजर सुरू घातलो. कोइन्सिडेंटली सरकार वयरूच सेंट्रल BJPचे आशिल्लें आनी गोंयानूय तेन्ना BJPचे आशिल्लें. पण जो प्रोसिजर करपाचो आशिल्लो तो इतलो इजी नाशिल्लो, कारण ते रिसर्च प्रोसिजर आशिल्लो. म्हणजे तेजे फूल कितले पर्सेंटेज आसात, मागीर तांचे कल्चर, ट्रेडिशन्स, मागीर वागणूक, ड्रेस, मागीर ब्लड, हे सगळ्यो टेस्टी करपा खातीर बरीच लॉंग प्रोसिजर करून आमी धारवाड युनिव्हर्सिटींतल्यान रिपोर्ट आयलो. आनी त्या प्रमाण जो पिरियड आसता म्हणजे रिजर्वेशन घालपा खातीर इन्क्लुजन आनी एक्सक्लुजन म्हूण आसतात. एवरी 10 years नवे घालप आनी ज्यो नाका त्यो काडप अशें आशिल्लें. त्याच टायमार त्यो घालपाचो आशिल्लो. सडनली आमी ते प्रोसिजर पूर्ण केली आनी ती घातली. घातल्या नंतर आमचें प्रपोजल वयर पावलें आनी खरें तर जो आमच्या रुपेश बाबान जो विरोध म्हटला की काँग्रेसीन ताका विरोध केलो म्हणून, हे टोटली चूक आसात, कळ्ळें. तातूंत कांय अर्थ ना. पण कितें आसा, तो प्रोसिजर आशिल्लो तो पूर्ण केलो आनी ते करणारे कोण आशिल्ले तर मामा कार्दोळ, दोतोर काशिनाथ जल्मी, मामा कार्दोळ काँग्रेस, वासुबाई गांवकार काँग्रेस, हेच मनीस ते करणारे आशिल्ले.
आणि त्यांच्यानी ते पुटअप करून आमी तेन्ना ल्हान भुरगे 12, 13, 15 वर्सांचे ते आशिल्ले, सो तांच्यांनी ते घातले आणि ते घडोवन आयले म्हणुया. पूण हांव तुमकां एक नोट करूं सोदतां की आमी घातलो आसा, प्रपोजल घातलो आसा गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशन हेच्या खातीर घातलेलें. पण मदींच तेन्ना हांगा सरकाराचे रिकमेंडेशन वचचें पडटात. त्या टायमार आमचे कोण एकटे बुदवंता घट धरून ते कुणबी वेली कुणबी गावडा अशें करून ते एक मिक्स करून ते प्रपोजल घातलें आनी तें बरें आमकां लक्षांत आयलें की तें अशें रॉंग प्रोसिजर घातलां म्हणून. पण दोतोर जल्मी बाबूसाव गांवकार सारके जे स्ट्रॉंग मनीस आशिल्ले तांच्यांनी परत करेक्शन करून ते पुटअप केलें की गावडा कुणबी वेलीप आनी धनगर म्हणून. तरी आसतना धनगर हेचे विशयाचेर परत ह्या लोकांनी विरोध केलो आनी ते अपोज करून दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ते बिल पास जाले. कितें म्हणून की गावडा कुणबी वेलीप हे लोक एसटीन पडटात आनी धनगर हे पडनात. पूण आमगेले तेन्ना जाणटेले शाणे आशिल्ले, दुसरे असेंब्ली तांच्यांनी तीच क्वेरी घेतली दोतोर जल्म्यान. बरें, गावडा कुणबी वेलीपा दिवपा मेळटा, धनगरांक जर दिवपा मेळना जाल्यार आमी तेंचे कडेन उलयले, तांचे कडेन बसले आनी तांकां सांगलें की अशें अशें आसा. तेन्ना आमी जे मेळटा तें घेवया. परत प्रपोजल घातलें आनी तें पास करून घेतलें गावडा कुणबी वेलीप. ओके, म्हाका आतांचे सांग. दिस इज अ हिस्ट्री दॅट वी कॅन रिविजीट समटायम्स. आतांचे सद्याचे जे सिच्युएशन आसा, अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू की तुमकां दिसता की 27 जातलें आनी जर जायना जाल्यार ताका जबाबदार कोणाक धरप? पळय, ही खरें तर हे प्रोसिजर जे डिलिमिटेशन रिप्रेझेंटेशन ऑफ एक्ट जो 2025 तांच्यानी नवें बिल हाडलां, एक्चुअली ते घालपाची गरज नाशिल्ली. एक ऑर्डिनन्स काडलेलें जाल्यार हें काम जावन वयतालें. इलेक्शन कमिशनर ती प्रोसिजर करतालो आनी इम्प्लिमेंट करतालो. कारण 2011चो आनी 2002चो सेन्सस धरूनच हें पर्सेंटेज डिक्लेअर केल्ली आसा. त्याच बरोबर 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी मार्क जाल्ल्यो आसा. खंयच्यो हायस्ट 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्यो त्यो प्रियो, सांगे, केपें आनी नुवें. पण हेंच्यांनी बिल हाडून, खरें तर नवें बिल हाडून तें पळय, आतां हें फास्ट जावपाक शकता ऑर्डिनन्स काडून. जशें आत्तां बीजेपीन दिलें न्ही 2020 जम्मू काश्मीराक ऑर्डिनन्स काडून दिलें न्ही रिप्रेझेंटेशन, तशें गोंयाकूय दिवपाक शकता. जम्मू काश्मीर आनी गोंया बरोबर आमी रुपेश कामत हॅज टू आन्सर की एक ऑर्डिनन्स काडून जर हो विशय सोंपता जाल्यार भाजपा कित्याक तो विशय लावन धरता? म्हाका दिसता लिगल कन्सिडरेशन जर पळयलें जाल्यार बिल इज ऑलवेज बिल पास जावप हे ताका एक एकदम परफेक्ट हे आन्सर आसता. म्हणजे ऑर्डिनन्साक चॅलेंज जावं शकता, बाकीचे खूब गोष्टी आसता. म्हाका दिसता पार्टीन हायकमांड किंवा सेंटराक तांच्यांनी प्रॉपर लिगल वे वचपाचें ठरयलें आनी बिल पास जालें. आतां ताका फुडलो प्रोसिजर आसा, सेन्सस कमिशनर अंडर सेन्सस एक्ट काडपाक जाय. ताजे नंतर पॉप्युलेशन डिमांड ऑफकोर्स तर 2002 न्ही 2011चे हाजे प्रमाणे एखादी आसतले. पूण आतां 11 किंवा हे नवीन हाजे सगळे लिगल जे हे आसा बांदणी आसा ते करून सेंटर आतां फुडलो एक्ट म्हणजे फुडलो स्टेप घेतले. ताज्या खातीर आमचो पार्टी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा अँड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू कम. म्हाका दिसता पार्टीचे आमचे एसटी बांधवांक तांचे पॉलिटिकल रेजर्वेशन दिवप हे म्हाका दिसता सोशली पॉलिटिकली इट इज एवरीबडी हॅज डिसायडेड. आतां फक्त ताजे टेक्निकल स्टेप जे आसा ते फुडले आतां येणाऱ्या दिसांत किंवा म्हयन्यान मेळटले दिसतले. 27 जातले काय जावचे ना ते ताज्या आदाराचेर सगळे आसा. म्हणजे आय एम नॉट द कॉम्पिटंट पर्सन टू से, बट आमी सगळ्यांचे प्रयत्न आसा पार्टीचे की 27 ते जावचे. हाजे तरेची घोशणा आमच्या सीएमानूय केला, आमच्या अध्यक्षानूय केला, आमच्या बाकीच्या मंत्र्यांनी जावं सगळ्यांनी एमएलएन आमकां ह्या 27 ते जाल्ले जाय आनी त्या प्रमाणे आमी पावलां काडल्या फुडें व्हेल्या. काँग्रेसीन म्हटलेलें आसा, माय क्वेश्चन इज टू रामकृष्ण जल्मी, की काँग्रेसीन म्हटलेलें आसा की भाजपा सिरियस ना म्हणून ह्या विशयाचेर. हय, सिरियस नाच न्ही. पळय, आतां 2003तल्यान ती आज पर्यंत 26 वर्सां हे प्रोसिजरा लागना, कळ्ळें न्ही. कित्याक सगळी आमचें 2003 रिकग्निशन मेळ्ळे नंतर इम्प्लिमेंटेशन पार्ट न्ही तो.
जो कायदो जम्मू काश्मीराक लागता, जो कायदो उत्तर प्रदेशाक लागता, तोच गोंया लागपाक जाय. म्हणजे 2013 उत्तर प्रदेशाक जालें, 2020 जम्मू काश्मीराक जालें, रिप्रेझेंटेशन जालें, जाल्यार आमकां बी मेळपाकूच जाय न्ही. म्हणजेच गोंयाक भाजप दिवपाक सोदिना. त्या खातीर 3-4 हांवें एग्जाम्पलूय दिलीं. तेंच्यांनी बावडा कुणबी वेली, पूण त्या 2003 क्वेरी काडली आनी आमचें पेंडींग दवरलें. मागीर परत ते धनगराची क्वेरी काडून परत तेंकां धनगरां फाटीं दवरले. आतां हें नवें बील हाडून तेंच्यांनी नवें बील हाडप म्हणजे कितें, तर ती प्रोसिजर सगळी पूर्ण करता. आनी तेंच्यांनी आनी कितें डिलिमिटेशन रिप्रेझेंटेशन हाडलां. आतां डिलिमिटेशन केन्ना, रिप्रेझेंटेशन केन्ना हाडटा, ऑलरेडी जेंकां दिवंक ना तेंकां दिवपा खातीर. आतां हांकां ऑलरेडी आमकां दिवंकूच ना न्ही, फक्त ऑर्डिनन्स काडूनच तेका दिवपाक येता. डिलिमिटेशन ही प्रोसिजर आसा तेका. ती इलेक्शन कमिशन करतलो. ती तुमी कॅबिनेटाक घे आनी दियात न्ही, फास्ट प्रोसिजर. आतां ऑब्जेक्शन येतलें तें अलाहाबाद हायकोर्टान भायर मारलें. हेजे पयलीं 2013 जेन्ना युपीक दिल्लें, चॅलेंज जालें, डिसमीस जालें. ते करपाक शकता न्ही. शॉर्टकट प्रोसिजर तेका ऑर्डिनन्स काडून डिलिमिटेशन हाडप. ऑर्डिनन्स काडून 2003 जालें, नोटिफाय जालें म्हणटाले. तर 2004 ते 2014 तांचेच सरकार गोंया आशिल्ले आनी दिल्लीकूय आशिल्ले. तर तांणीच करपाचें आशिल्लें. तो बीजेपीक ब्लेम करता पळय, ते तांचे 10 वर्सां आशिल्ले न्ही, इमिजिएटली करपाचें. तो विशय ना. हिस्ट्री, लेट अस नॉट गो इनटू द हिस्ट्री. आज जे न्ही. 2024 आमी हे घाले पार्लिमेंटान, 2025 पास जालें तें बिल. पास जातकूच राष्ट्रपतीचे ताका हे मेळ्ळें, ताका Let him, सिग्नेचर जाले. ताजे नंतर Ramakrishna आतां also फुडलो has to प्रोसेस जाता. respond. You have to न्ही, respond पळय, की 2003 ना. नंतर तुम्ही कित्याक कांयच करू ना. ना, कांय करूं नाकाच तर. पळय, 2007 गव्हर्मेंट आयल्या बरोबर दिगंबर कामत गव्हर्मेंट आशिल्ली न्ही, ताणें ती प्रोसिजर केली. 2011 स्टेट गव्हर्मेंटाक लेटर आयलें की जेन्ना 2013 जेणे हें घेतलें, ऑर्डिनन्स काडली, टोटल 3 वेळा ऑर्डिनन्स काडली. तेन्ना ऑर्डिनन्स काडचे पयलीं रोखडेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाक लेटर येयलें. आनी ते बाय मिस्टेक आमचे दुर्दैव कितें जालें जाणा, की 6 म्हयने पयलीं इलेक्शन जालें. म्हणजे दिगंबर कामतीच्या टेबलार जें लेटर आयलें आनी विदीन 15 दिसांनी गव्हर्मेंट इलेक्शन डिक्लेअर जालें, ती प्रोसिजर उरली. पण आमी स्वता दिगंबर कामती, सॉरी, आमच्या नवीन गव्हर्मेंटान 2012 मनोहर पर्रीकाराक अप्रोच करून ती प्रोसिजर करपाक सांगली. पूण प्रोसिजर ताणें केली, बरी डिले केली, पूण ताणें मिस्टेक केली तातूंत. प्रियोळ, केपें, सांगें नुवें आसा. हेणें मयें घातलें आनी नावतीच्या थ्रू मयें घातलें आनी तें रिप्रेझेंटेशन प्रेझेंट केलें. म्हणजे तुमकां 2013 परत मिस्टेक केली आमकां, म्हणजे परत इनजस्टीस केलें. नुवें कित्याक घातलें, सॉरी, मयें कित्याक घातलें, मयें तो 1.5% कितें आसा पर्सेंटेज. म्हणजे स्पेसिफिकली मनोहर पर्रीकारान 3 वेळा मनोहर पर्रीकारान ताका मिस्टेक केल्ली आसा. हिस्ट्री हेका हें आसा, कितें सांग पळया. म्हाका आरोप करपाचो ना, पूण जेन्ना तुमी काँग्रेस म्हणटले किंवा आनी कितें म्हणटले, तर तुमी मिस्टेक 3 वेळा केल्यात. हें हांव लायव्ह आसा तेका. आनी आमची टीम दोतोर जल्मी गेलो धरया. आयज तेजो बर्थ एनिवर्सरी, की ताणें जें केलं न्ही, तो तेतूनच तसो सोंपलो. कारण तेणें रात दीस तेजे खातीर ते टॅक्निकल गोश्टी करून ते आमगे जाग्यार घातलेले. पूण ह्यो 3 हांकां दिवपाक नाका, हें क्लियर आसा. सो ओके, हेजेर तूं आय थिंक रुपेश वूड आन्सर एंड देन आमी सद्या जे करंट सिच्युएशन आसा ताजेरूय उलोवपाचें आसा. फाटल्या हाका हांव वचचोच ना. सद्याचें करंट सिच्युएशन, तांचे जे आरोप आसा की आमकां करपाचें ना, जाल्यार हे कित्याक फुडें व्हरतले आशिल्ले, पार्लिमेंटान कित्याक पास करतले आशिल्ले, हे सगळें करचेच नाशिल्ले न्ही. पळय, एकंदर करपाचें आसा, फाल्यां 27 करपाचें आसा, केन्ना दॅट टायम लायन सोडून दी. करपाचें आसा म्हणून तर पार्लिमेंटान पास केलें न्ही. तरी ते पार्लिमेंटान पास केल्यानंतर काँग्रेसान वॉकआउट केलो. वही सत्य म्हाका घटना एक आसा. प्रश्न आसा, एक सामान्य लोक म्हणून पळय, मनीस म्हणून. वॉकआउट तेज्या खातीर करूंक ना बाबा. ते वॉकआउट जाला न्ही, तो वेगळो. हांगा तुमी प्रेझेंट वेगळें केल्या. तुमी तो रिकॉर्डिंगान मिनिट्स काडून पळयात थंयची. तुमी हांगा गोंयांत प्रेझेंट केलें की ते वॉकआउट जालें म्हणून. तो विशय खंयचो आशिल्लो आनी खंयचो स्टेटीचो विशय चलता, तेन्ना तेंच्यानी मदीं घुसयलें आनी ते खातीर वॉकआउट जाल्ले. हें म्हणून हांगा प्रेझेंट केलें हेंच्यांनी, ते आमचे गोंयचे बिला खातीर सो वॉकआउट मिस जालें. रिप्रेझेंटेशन जालें. म्हाका एक प्रश्न आसा रुपेश कामताका, की काल जे उठाचे जाले पळय तातूंत आमदार तुमचेच आशिल्ले. तातूंत जर आमदारांक कन्विन्स ना काय म्हणून, कारण दे आर प्लेइंग वन रोल एज बीजेपी एमएलए, उठा जाले ट्रायबल लिडर म्हणटकर अनदर रोल प्ले करता. सो तांकां आपोवन सांगिना काय म्हण बाबा हे सगळें आसा. इफ यू कॅन कन्विन्स मी, वाय कांट यू कन्विन्स युअर ओन एमएलएज.
एमएलए थंय गेल्यार तातूंत काय चुकीचें कांयच ना. दे आर रिप्रेझेंटिंग देअर कम्युनिटी आणि डिमांड हे सातत्यान ते थंय त्या ऑर्गनायझेशन वयल्यान ते करीत आसा आणि ते करचे डेफिनेटली नाही, पण तांणी केला तांणी हातूंत सांगपाक कांयच जाय आशिल्लें की दिसना बाबा म्हाका. आमचें सरकार आणि सगळें बरें करता म्हणून. तांणी इट लुक्स सांगलां लायक तांकां तांणी तुमचेर विश्वास तांणी ना. तांणी सांगलां की तांणी सांगलां की आमकां विश्वास आसा आणि सरकाराक आमी वी आर वेटिंग फॉर द गव्हर्नमेंट टू डू इट. तांणी म्हणलां की फॉलोअप चालू आसा बी तांणी सगळें सांगलां. नाही, माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. इफ दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस दे वील नो द प्रोसेस आनी तांकां जर कॉन्फिडंट आसा जाल्यार कालचे ते स्टेटमेंट येवचोच नाशिल्लो की आमी सरकाराक वेळ दिता, आमी सरकाराक सांगता हे इलेक्शना पयलीं करा अशें म्हणून. ते तांकां खबर आसा, कॉन्फिडंट आसा म्हणून तर म्हणलें हांच्यांनी. ताच्या खातीर तांणी सगळ्या समोर म्हणलां. कॉन्फिडंट आसा म्हणून म्हटलं. आय थिंक रामकृष्ण शूड रिएक्ट टू दीस. पळय, कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार ते थंय येवचेच नाशिल्ले, कारण ते करता आशिल्ले, बरोबर. तर तांकां कॉन्फिडन्स ना ह्या सरकारा विशयी म्हणून ही मिटींग ऑर्गनायज केल्ली आसा, कळ्ळें. आतां खरें तर तेंचीय चूक आसा ह्या आमदारांची बी, कारण चारय आमदार आसात ते बीजेपी सरकाराक सपोर्ट करतात. तेंची जबाबदारी उरता ते करून घेवपाचें. हें लोकांक जोमोवपाचें काम तेंचें नात. तेंच्यांनी करपा खातीर तुमकां धाडलें न्ही, तेणें करपाचें तें. आतां हे लोकांक एकठांय करून कितें मॅसेज दिवपाक सोदता म्हाका खबर ना. मतां एकठांय करपाक सोदता काय आनी कितें करपाक सोदता हें म्हाका खबर ना. पण तेवूय तितलेच फॉल्टी आसा की तेंच्यांनी तें करून घेवपाक जाय आशिल्लें. ते भारतीय लोकांक जनता गरज ना. पक्षान हो विशय दिस इज फॉर रुपेश की लास्ट मिनीट काडलेलो आसा जेन्ना इलेक्शन तोंडार पावलां. तुमकां दिसना हे मदीं जेन्ना बील पास केलें आनी आतां म्हणसरचो जो काळ आसा पळय त्या टायमार प्रेशर जावपाक जाय आशिल्लो. आय वॉन्ट अ स्पेसिफीक आन्सर, कारण त्या टायमार केन्नाच मदीं वचूं ना सीएम डेलिगेशन घेवन. आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलां तेन्ना हे सगळे एक्सरसायज चलता. ना म्हाका दिसता बरे तेंप पसून फॉलोअप चालू आसा. पोरूच बील पास जालो, ताजे नंतर एसेंट मेळ्ळा राष्ट्रपतीचे, ताजे मदीं आमचें रिप्रेझेंटेशन गेलां, फाटल्या तेंपानूय गेलां. आनी दुसरे पक्षाचे सिरियसनेस आसा की आमचे आमदारूय 4 आमदार एसटी आसा न्ही, सो रिप्रेझेंटेशन आसा. विदाउट रिजर्वेशन आमी दिलां. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमचे 3 जाण निवडून आयला. सो भारतीय जनता पार्टीचो एसटी बद्दल रिप्रेझेंटेशन दिवपा बाबतींत आमी टिकेट दितनाय तितलेच सिरियस आशिल्ले, आतांय आसतले. ओके, सो द क्वेश्चन आतां परत आतां फुडें वता आसतना आतां हे सगळें जें राजकारण चल्लां न्ही रामकृष्ण, तातूंत तुका दिसता की ह्या रिजर्वेशनाच्या राजकारणाक लागून मतां हालपाक शकता हेवटेंतली तेवटेन, एनी ऑफ द पार्टी वील बेनिफीट? मतां ही हालतलीच. कित्याक जाणा की आतां म्हणून हे जमयतात की जाल्यार हेंचीच ह्या 4 आमदारांनी आपली ड्युटी पूर्ण केली ना म्हणून हेंकां भंय जाला. आनी ह्या पार्टीक म्हाका दिसता कळना की हेंची कांय धडगत ना म्हणून. धडगत ना जाल्यार लोकांक एकठांय करात. लोकांक एकठांय करा आनी कितें तरी थातूर मातूर आन्सर दिया आनी तेंकां दवरात. आतां तेंच करता ते, म्हणजे थातूर मातूर आन्सर दिवन हे तेंकां लोकांक एकठांय दवरपाक सोदतात. पण इतले खुळे जावना लोक. आनी जे हांवें ते फोटोन पळयल्यात, एक 4-5 सोडीत जाल्यार बाकी सगळे ते बीजेपी बरोबर आशिल्लेच लोक आसात, कळ्ळें. तशें तेकून कावंटर करपी, प्रश्न विचारपी अशें कोण दिसूंक ना म्हाका थंय. सो बट वॉट इज हॅपनिंग? काँग्रेसीन कितें चल्लां? काँग्रेसीनय हो मुद्दो तसो दामून धरिल्लो दिश्टी पडना. ना, रामून म्हणजे तेंकां हो विशय जो आसा न्ही पळय, बेजिकली कशें आसा, हो हांवें पयलींच सांगलां, हो सोशल आनी कम्युनिटीचो विशय आसा. तो सदांच रस्त्यार घालप बरोबर न्ही, कारण बाकीच्यो कम्युनिटी ह्या स्टेटीन आनी देशान आसात. तेका लागून हे कम्युनल हे जातात, वायब्रेशन्स सुरू जातात. ते जावचे न्ही. आनी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आशिल्ल्या कारणान हो दिवपाकूच जाय. तो फाल्यां सकाळी हांव सांगता फाल्यां सकाळी जर कदाचित गव्हर्मेंट आयलें चेंज जालें जाल्यार डेफिनेटली ताका दिवचेच पडटलें. आनी हांव ते कानाक धरपाक पयलो मनीस आसतलो, कारण फाटल्या फावट दिगंबर कामत आसा ती आमी प्रुशर करून घेतली. तो आमी पेपरार धाडूना की हें करता, हेका मेळ्ळ्या तेका मेळ्ळ्या, आमचें डेलिगेशन व्हेल्या, अशें जावंकूच ना. कारण जी सेंट्रलान प्रुशर केल्या ती आमी फॉलोअप घेवन तें करून घेतलें. फक्त आमचें बेड लक. म्हणजे खरें सांगपाचें म्हटल्यार ह्या समाजाक एक लागलेलें गिराण आसा. प्रत्येक 3 वेळा आमकां लागलें गिराण, आनी आतांय बी परत 4थ्या वेळा गिराण लागलां. 27 जाता तशें दिसता तुका? म्हाका ही जे आतां प्रेझेंट गव्हर्मेंट जे एक्ट करतात आनी ज्या प्रकारे जेंचें आन्सरींग चालू आसा, उत्तर दिता हे जातलें, करतलें, गव्हर्मेंट प्रोसिजर आसा, हें जावंक शकना.
ह्याका ठोस उत्तराची ठोस एक्शनाची गरज आसा. तरी करू शकता. आतां जर तेंच्यांनी करत हे सगळे परचे बिलाचे थंय दवरात, तुमी ऑर्डिनन्स काडात, कोण विरोध करता पळोवया, कळ्ळें न्ही. आनी विदीन 20-22 दीस इलेक्शन कमिशन ही प्रोसेस करूंक शकता. कळ्ळें, एक म्हयने भितर सगळं प्रोसेस जावंक शकता. सेंटर आनी स्टेटी डबल इंजीन आसा न्ही, फास्ट जातलें. तेच करात हांव म्हणटा. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो। Anga, I think we have lost connection with Rupesh Kamath, so I will like to ask only you questions. आम्ही पहिले की भारतीय जनता पक्षान वचून इलेक्शन कमिशनाक गोंयांत लेटर सुद्धा दिला. सो व्हॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? कारण त्याच टायमाचेर सेंटराक वचून ते भारतीय जनता पक्षाचे लिडर आसात ते केंद्रीय नेत्यांकूय मेळ्ळा. न्ही, ते मेळ्ळे हें कशें जालें, हें दाखोवप जालें. कशें आसा, जनतेक दाखोवप, प्रेस न्यूज हाडप की आमी करता म्हणून. पूण करात न्ही. न करपान तांकां कितें फायदो आसा? पळय, न करपा फायदो कितें आसा ना, तांचे ते 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा न्ही, ह्यो रिप्रेझेंट बीजेपीचे निवडून आयिल्ले आसा, कळ्ळें. पळय आतां सांग्या बीजेपीचो आसा, प्रियोळा बीजेपीचो आसा. ताका लागून सांग्यार जर रिजर्वेशन केलें, ऑटोमॅटिकली थंय सांग्याचो विशय आमचो दुसरो आमचो फळदेसाय ताचो विशय येता. आनी ताका लागून हें सगळें जाता अशें म्हाका दिसता. 50-50% आसा. भितरले 50% कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेस आयिल्ली आसा. हय. केप्या काँग्रेसचो आसा, काँग्रेस आसा, नुव्या काँग्रेसचो आसा. हेंका दोगांक इफेक्ट जातलो म्हणून तेंच्यांनी त्या खातीर डिलिमिटेड बील स्वरूप कशें हाडलां, रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिएडजस्टमेंट म्हणून बील हाडलां. रिएडजस्टमेंट मिन्स ते कितें परत त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ते वाडोवन ते करपाक सोदताले, पूण तांकां जावना तें. No, my question is very simple. I'm asking you again this question कारण रुपेश कामत आयिल्ले आसा, परत कनेक्ट जाला. न करता म्हणटा भाजपाचो, भाजपाक न करून फायदो कितें आसा? कारण 4 50% कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो सध्या एसटी जातल्यो त्यो तुमचे कडेन आसा, दोन आसा बीजेपी कडेन. भितर पळयत जाल्यार ऑलरेडी प्रियोळा तांचे कडेन ऑलरेडी एसटी लिडर आसा. सांग्यार एक क्वेश्चन आसा, तांकां दे आर गुड इन म्हणजे बाकीचे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय थंय. अदरवायज ऑल्सो आय डोंट थिंक बीजेपी इज डिस्कसिंग मच अबाउट दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज, बोथ कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो न हाडून कितें फायदो? वयल्यान हाडलो जाल्यार तांकां एक तो इलेक्शन अजेंडा जाता असो दिसना तुका? हय, तांकां हेची एडवर्टायज जातली आशिल्ली न्ही. मागीर कित्याक हाडना म्हणटा तूं? ते कित्याक हाडना म्हणजे तेंगेले इंटरनल खूब क्लॅशीस आसा अशें म्हाका दिसता, म्हणून ते जायनात, कळ्ळें. तो इंटरनल क्लॅश. फळदेसाय भायर सांगता की आपूण हें करता म्हणून, पूण काही त्याच कम्युनिटीचे ग्रुप्स फुडें येता आनी ते आमकां कन्सिडर करचें म्हणटा. ते कन्सिडर करपाचें कितें घरांतलो फॅमिलीचो विशय न्ही तो, वो कॉन्स्टिट्युशन विशय आनी वो स्टेटीचो विशय आसा. सो इंटरनल क्लॅशीस रुपेश. आणि एक गजाल म्हणजे एक नोट करता हांव की भारतीय जनता पक्षान एसटी मोर्चा काढला, पूण एसटी मोर्चाची एक असो आसा जेका अजून म्हणटा तांणी कमिटी हें करूं ना. बाकीच्यो सगळ्यो कमिटी जाल्ल्यो आसा. इफ यू आर सिरियस अबाउट एसटी मोर्चाची कमिटीच कित्याक ना? आनी कोण सम झेडपी गाय मोहन काय कोण समवन आय फॉरगॉट हिज नेम रिप्रेझेंटिंग सावर्डे, ही इज हेडिंग इट. सो ताज्या अंडर कित्याक अजून कमिटी घालना? इदर यू डोंट ट्रस्ट हिम ऑर यू डोंट वॉन्ट एसटी कमिटी टू बी इन प्लेस. ना, म्हाका दिसना कमिटीचे आनी कसले हाका संबंध ना. ते ड्यू प्रोसेस चालू आसा, एक कमिटी चालू आसा. हाजे नंतर सेलूय आमचे येवपाचे आसा, ताजो ड्यू प्रोसेस चालू आसा. वयर एकूच सेल उरला तुमचे, बाकीचे जाले ना. सेल खूब उरल्या. मोर्चा एक उरला, तोय जातलो जशे पयरूच ओबीसी जाला. सो ते वेगळे, हांगा कांयच ना. तुमी येदोळ लॉजीक घाला पळय ते एकदम सारकें आसा. हांवें येदोळी म्हणलां की आमकां प्रॉब्लम कांयच ना. आमी विदाउट रिजर्वेशन वी हॅव गिवन इनफ रिप्रेझेंटेशन टू द एसटी कम्युनिटी. सो आमचे वी आर कमिटेड आनी ते आमकां आमच्या एक्शनान दिसता. आनी हे सगळे जे आमी प्रयत्न केले ते दिसता.
रामकृष्ण हे म्हणटा प्रयत्न तुमचे ते इंटरनल forward फायट्स करतले. आसा तेका लागून तुमचे ना, प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ना म्हाका दिसना इंटरनल फायट बी अशें कांयच ना. आमचे तशें हांगा लोकल लेवलचेर कांय ना. सगळे हांगा बसून ते सेंटर पर्यंत दे आर ऑल कमिटेड आणि ताच्या खातीर हो प्रोसेस फुडें गेल्लो आसा. सुभाष फळदेसायाक सांग्यार ही मायट लूज म्हणजे लूज अ चान्स टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम सांगे तशी जाल्यार म्हणून एकादें जाता अशें दिसता. तशें जालें सुद्दां ना. म्हाका दिसना की एका मनशा खातीर येदे व्हडले हे सगळे गोश्ट आमी फाटीं दवरूंक शकता. जांकां जे न्याय दिवंक जाय, जे डिजर्व आसा ते दिवपाकूच जाय. एका खंयच्याय व्यक्ती खातीर पार्टी आनी सरकार चलूं शकना. ओके, सो बिफोर वी वायंड अप लास्ट क्वेश्चन जे सगळे जाण होच परत विचारता प्रश्न की 27 रिजर्वेशन जातलेशें दिसता. माय क्वेश्चन इज टू रुपेश फर्स्ट, देन रामकृष्ण तुमी सांगा. वी आर ऑल होपफुल की जावंक जाय. जातले कशें आमकां होप आसा आणि तशे प्रयत्न आसा. पार्टीचे स्टेट लिडर पर्यंत सेंटर पर्यंत प्रयत्न चालू आसा आणि आमकां कळटलें आतां थोड्या दिसांनी किंवा बिफोर केन्ना कळटलें की हो जाता काय जायना म्हणून अशें एक दीस चल डे हांगा बसून आमी दिवंक शकना. पूण प्रयत्न चालू आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. इट इज क्वायट ऑब्वियस. तुमी गाजर दाखयत आसा अशें दिसता. ना एक स्टेप फुडें गेल्लो आसा न्ही. गाजर कित्याक गाजर दिवपाचे आशिल्ले आमी करता बिल पास करता म्हणून गाजर दाखयतले तशें करूंक ना न्ही. सो वी हॅव ओके, टेकन इनफ स्टेप्स आणि हांवें पयलीं सांगलां की गाजर कित्याक आमी रिप्रेझेंटेशन एज अ पार्टी दिल्ले आसा. कळ्ळें. सो ओके, ह्या रामकृष्ण. विशयाचेर म्हाका दिसना की ह्या सगळे गोश्टी भितर खंय तरी ताका तथ्य आसा. ओके, रामकृष्ण. म्हाका दिसता कितें जाणा, हिस्ट्री फाटीं पळयत जाल्यार 2011 SC ST OBCचें रिजर्वेशन केलें सुप्रीम कोर्टांतल्यान. हें कोणाक खबर आसा खबर ना. तर तें रिप्रेझेंटेशन जेन्ना गेलें तेन्ना ह्या भारतीय म्हणजे आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमची म्हणजे SC ST OBCची सायड मांडपा सोडून सरकाराचो आदवोगाद न दिले म्हणून वन सायडेड ते पास जावन SC ST OBCचें रिजर्वेशन सेंट्रली गेलें. आतां स्टेट एंटिटी उरल्या. तशेंच ह्यो फाटल्यो 2001च्यो 2003च्यो ज्यो गोश्टी घडल्यो, क्वेरी काडप, आडोवन दवरप सेकंड टायमा, आतां परत न्हुयेच्या जाग्यार मये घालप, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी ही ह्या बहुजन समाज SC ST OBCकूय रिजर्वेशन दिवपाक सोदिना. हेजे तेजे एग्जाम्पल आसा. म्हणूनच ते आतांय बी ते दिवचेकूच ना म्हणून ह्यो सगळ्यो हे केल्ले आसा. ओके, देव बरें करूं. रुपेश तुका यू हॅव टू हॅव सम लास्ट वर्ड म्हणपाचें काय ना आसा? तिकेट कित्याक रिजर्वेशन ते तो म्हणटा पळय निमता करता पूण तिकेट दिवपी आमीच बीजेपीन. सो बीजेपीन आमदार दिले, रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिले. थंय म्हाका दिसता ह्यो मिस्टेक बी कांय जावंक ना. मिस्टेक काँग्रेसीनूच जाल्यो किंवा थंयचे फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां मिस्टेकी खूब जाल्यो आसतल्यो. पूण आमच्या पार्टीन रिप्रेझेंटेशन दिला. इट इज व्हेरी क्लियर की त्या खातीर पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन दियात लिगल. सो ते म्हणटा की तिकेट न्ही, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन दिया आनी तिकेट दिया म्हणून. जातलेच. ओके, देव बरें करूं तुमकां दोगांकूय फॉर जॉयनिंग अस ऑन द शो, रामकृष्ण आनी रुपेश तुमकांय बी. सो हे डिस्कशन आशिल्लें अबावट ST रिजर्वेशन. कारण सगळ्यांची नदर आसा की ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं हें जातलें काय ना. 50-50% चान्सीस म्हणटा. कांय जाण म्हणटा जातलें, कांय जाण म्हणटा जावचें ना. आनी ताका लागून जे इंटरनल पॉलिटिकल गजाली आसा ज्यो मदीं जाता तेजेर लक्ष सगळे जाण दवरून आसा. सो तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके.
भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश, कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था, बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.